कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेत बुधवारा सुमार 72% मतदान झाले। मजगती एक्झिट पोल सांगता ते प्रमाण त्रिशंकू विधानसभा जाल्ली जाल्यार भाजपा आसूं वा काँग्रेसीक जीडीएसचो आधार घेवचो पडटलो। 3 मुखेल एक्झिट पोल एजन्सींनी काडिल्ले अदमासा प्रमाण कर्नाटक त्रिशंकू विधानसभेचे दिकेन पावला घालपाक लागल्या। कांय एजन्सीचे म्हणणे काँग्रेसीक लाव जातलो आणि जीडीएस किंगमेकर जातली। निकतेच जाल्ले कर्नाटक विधानसभा निवडणुकेत काँग्रेसीक स्पष्ट बहुमत मेळटले असो अदमास उण्याच 5 एक्झिट पोलाच्या निकालांनी उक्तायला। 224 सुवातांचे विधानसभेत बहुमताचो आंकडो 113 आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।